Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation 17, where the spiritual corruption of the world is exposed and Christ's victory is assured. प्रकाशवणीचें पुस्तक 17 ओळी 1 ते 18. बाबिलोनियेक शिक्षा. जगांत सगळ्यांचे वळखीची शिंदोळ बायल. 7 आयदनां घेवन आसले त्या 7 देवदूतांतलो एकलो मुजेशी आयलो. ताणें म्हाका अशें सांगलें, जायत्या उदकां सोरशीं ती नांव वस्ती शिंदोळ बायल आपल्या आसनार बसलोली आसा. तिका कसली शिक्षा पडूंक वेता ती हांव तुका दाखयतलों. तिचे कडेन पृथ्वीच्या सगळ्या राजांनी कामचार केला आनी संवसारांतलो लोक तिचे शिंदोळकेचो सोरो पिवन बेबदो जालो. तेन्ना आत्म्यान म्हाका धरलोलो आसतना देवदूतान म्हाका ओरण्यांत व्हेलो. थंय एक बायल हांवें पळयली. देव निंदेची उतरां सगळ्या आंगार बरोवन आसलोल्या एका तांबड्या सावजाचेर ती बसलोली. त्या सावजाक 7 तोकल्यो आनी 10 शिंगां आसलीं. ती बायल जांबड्या आनी तांबड्या रोगताचीं वस्त्रां न्हेसून आसली. तिणें भांगार श्रिंगार आनी मणकां मोतयां घाल्लीं. तिच्या हातांत एक भांगाराचें पात्र आसलें आनी हें तिच्या कामचारी जिणेची हळशिकेन आनी कांटाळ्यान भरलोलें. तिच्या कपालार एक गुपीत ओर्थाचें नांव बरयल्लें आसलें. तें हें, हांव पदवेदार बाबिलोनिया, सगळे शिंदोळकेची आवय हांव. संवसारांत उपजतात तितलेय हळशिकांक हांवूच जल्म दितां आनी भक्तांचे रगत आनी जेजूच्या साक्षीदारांचे रगत पियोन ती बायल बेबदी जाल्ली हांवें पळयली. हांवें तिका अशें देखली तेन्ना हांव सारकोच थोटाकलो. देवदूतान म्हाका विचारलें, तूं कित्याक इतलो थोटाक जालाय? हे बायलेचो गुपीत ओर्थ आनी ती बसल्या 7 तोकल्यांच्या आनी 10 शिंगाच्या सावजाचो गुपीत ओर्थ हांव तुका सांगतां. सावजाचो आनी शिंदोळ बायलेचो गुपीत ओर्थ. तुवें देखलाय तें सावज एकदां जिवें आसलें, पूण आतां जिवें ना. तें पाताळांतलें वयर सोरचें आसा आनी ताचें निसणटोण जातोलें. संवसाराच्या ओरंबाक तावन ज्या मनशांची नांवां जिव्यांच्या पुस्तकार बरयल्लीं नात तीं सगळीं सावजाक पळयोन थोटाकतलीं. कारण तें एकदां जिवें आसलें, उपरांत जिवें ना जालें, पूण नव्यान परतून दिश्टी पडटलें. हांगा जाणवायेची आनी समजिकायेची गरज. 7 तोकल्यो म्हणजे बायल बसलोली आसात ते 7 दोंगर. तेच भाशेन 7 पातशाय. तांतले 5 सोरून गेले. एकलो आतां राज चलयता आनी निमाणो एकलो अजून येवंक ना. तो येतलो तेन्ना इल्लोसो वेळ सोद्रेर उरतलो. एकदां जिवें आसलें पूण आतां जिवें ना तें सावज. तेंय 8वो पातशाय, पूण त्या 7 एकलो आनी ताचें निसणटोण येवचें आसा. तुवें पळयल्याय तीं 10 शिंगां 10 पातशाय. ते अजून राजकारभार
चलोवंक लागूंक नात, पूण ते सावजा बराबर एक वरभर राजोधिकार घेतलोले. आपली पदवी आनी अधिकार सावजाच्या हातांत घालूंक ते सगळे एक मोताचे. ते मेंढऱ्या विरोध झुजतले, पूण मेंढरो ताणें आपयल्या विंचलोल्या विस्वाशी पाटलावदारां बराबर तांकां हारयतलो, कित्याक तो धोनयांचो धोनी आनी पातशायांचो पातशाय. देवदूतान म्हाका आनीकूय सांगलें, ज्या उदकां चोरशीं आपल्या आसोनार शिंदोळ बायल बसलोली आसा म्हूण तुवें पळयल्याय, तीं उदकां म्हळ्यार सगळ्यो परजा, उरपोंजी, राष्ट्रां आनी भासो. पूण तुवें पळयल्याय ती 10 शिंगां आनी सावोज शिंदोळ बायलेचो द्वेस करतली. तिचे लागीं आसा तितलेंय लुटून काडटली आनी तिका नागडी करून सोडटली. तिचें मांस खातली आनी उज्यान तिचो भस्म करतली, कित्याक देवाचें उतर पाळोवन येपर्यंत देवान आपलो हेतू तांच्या मनांत घाला आनी असो तांणी आपलो राजोधिकार सावजाचे आधीन करचो म्हूण ताणें तांकां एक मोताचे केल्यात. आनी तुवें पळयल्याय ती बायल संवसाराच्या पातशायांचेर राजवटकी चलयता तें ओरिश्ट शार. This chapter reveals that worldly powers often work together against God, yet they remain under His sovereign control. What seems unstoppable is already destined to fall. Earthly alliances may flourish for a moment, but they cannot endure against the authority of Christ. Let us pray. Lord, protect our hearts from the lure of worldly power and deception. Help us remain faithful to you alone, trusting in your eternal kingdom and victory. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.